अंदू मॉन्सून 7 दीस उसरां केरळात मॉन्सून 7 जून मेरेन पावतलो म्हणजे गोंयांत सादारण 10 जूनाक मॉन्सून पावयता. भारतीय वेधशाळेचो हो अदमास. मॉन्सून सप्तकभर उसरां आसलो तरी हुस्को करपाची खंय गरज ना. वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण पावस सरासरी परस मातसो चड पडटलो. भारतीय वेधशाळेन साऊथ वेस्ट मॉन्सूनाच्या अदमासाचो रिपोर्ट आयतारा जारी केलो. मॉन्सून अंदू सप्तकभर उसरा पावतलो म्हूण हवामान खात्याचो अंदाज. केरळात मॉन्सून 7 जुलै मेरेन पावतलो. गोंयांत 10 ते 11 जून म्हळ्यार पावसाचो नेट सुरू जातलो. पुरू केरळात 5 जूनाक मॉन्सून आयिल्लो. That about 1 week delay or early does not mean much. Because this is the normal variability in monsoon. Monsoon does not come every time on 1st June. Sometimes it comes a few days early, sometimes a few days later, and therefore is the normal date of 1st June. Secondly, the delayed monsoon by a slight delay of few days does not mean any relation with the overall monsoon performance of the country. पावसाक सप्तकभर उशीर जालो तरी अंदू पावस बरो पडटलो. सरासरी परस पावस चड पडटलो म्हूण हवामान खात्याचो अंदाज. This is nothing to worry. Let me make it absolutely clear. The forecast of above normal monsoon which has IMD issued stands. So this is a slight delay in transition. Usually the wind pattern changes from summer to winter type. That changeover which happens in the month of May is slightly delayed, and therefore the chance of monsoon arriving or Kerala is slightly you can say delayed. But otherwise it has no relation with the overall monsoon performance. It has no relation with the overall coverage in the other parts of the country. अदमासा प्रमाण अंदू सरासरी परस साधारण 5 ते 6% मायज पावस पडटलो. फाटली 2 वर्सां साधारण 20% कमी पावस पडला. जूनात अंदू साधारण 18% पावस पडटलो. जुलै ऑगस्टात 33 ते 29% मेरेन पावस पडटलो. चवथो म्हयनो सप्टेंबरात 20% पावस पडपाचो अदमास आसा. पोरू पावस सरासरी परस कमी पडिल्ल्यान शेतां भाटां हाल्ली. म्हारगाय पासून बरीच वाडली. भायल्या राज्यांनी तर दुधकार आनी शेतकारांचेर आकांत आयलो. अनुमात पावस बरो पडटलो म्हूण अदमास आयिल्ल्यान शेतकारांक तातले तातूंत थाकायची खबर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडेच्या कला मंदिराचें सरकारान लोकांच्या दोळ्याक उदक लावंक उक्तावण केलां. कला मंदिरात ना लायट, ना सारकी साऊंड सिस्टम, ना स्टाफ. सध्या थंय ज्यो कितें कार्यावळी जातात त्यो जनरेटराचेर. सरकार ह्या जनरेटराक हजारांनी भाडें फारीक करता. जुनाच्या निमण्या सप्तकात खंय लायट येतली. थंयचो आमदार म्हणटा ताच्या हातांत कांयच ना. हें फोंडेचें राजीव कला मंदिर मुख्यमंत्री पार्सेकारान आनी कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान 15 फावटी उक्तावण केलें. मात हें उक्तावण फकत लोकांक पिशें करपाक हें म्हणपाचें स्पश्ट जालां. अजून कला मंदिरात लायट ना. भाड्याच्या जनरेटराचेर कार्यावळी करतात. दिसपट्ट्या हजारांनी जनरेटराक भाडें फारीक करून कार्यावळी करप चल्लां. साऊंड सिस्टम सारकी ना. बसपाची वेवस्था सारकी ना. पार्किंगाक सुवात ना. पळयात राजीव कला मंदिराची अवस्था. हांगा अजून लायट ना. ते पावर सप्लाय जी इलेक्ट्रीक पाणी दिवपा आसा ती अजून जावना. हांगा आतां फाटल्यान तुमकां जनरेटर दिसता. द कॉस्ट इज 30,000 पर डे. जी आमकां आतां प्रोग्राम चालू आसा ते जर हे करतलो जाल्यार ह्या जनरेटराक 30,000 भाडें आसा ते प्रायवेट खंयच्यान कर्नाटकाच्यान तांणी हाडिल्लो आसा. ज्यो सिटींग अरेंजमेंट आसा जे गॅप्स बिटवीन द 2 rows इज नॉट इनफ. ते बसता तेन्ना तुमकां भायर सरपाक त्रास जाता. आनी जो साऊंड सिस्टम आसा जो वयर जर बसत तूं बाल्कनीन जर नाटक सुरू आसत जाल्यार वो सारको लोकांक काना कडेन आयकुपाक मेळना. हांव स्वता काल त्या नाटकाक बशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका कंप्लेन दिली की हो साऊंड सिस्टम इज नॉट इनफ. आनी त्या मानान हांगा ट्रॅफीक हें जाता, कंजेशन जाता. रातचें पयला मेन रस्त्यार जेन्ना एकदम सगळे भायर वता तेन्ना सामकें ट्रॅफीक कंजेशन जाता. आनी जात तितले बेगीन हें ट्रॅफीक हें सुरळीत करचें. हांगा म्हाका दिसता तांचे भितर जे कोण आसा तेंचे भितर जे कोऑर्डिनेशनूच ना, कम्युनिकेशन ना. स्टाफ म्हाका दिसता अजून हांगा कार्यरत जावना. ताका लागून जे पर्यंत स्टाफ हांगा सारको दिना तो पर्यंत हें कांयच जावचें ना. घाई गडबडीत लग्न बी करता तशें जेणे घाई गडबडीत उबारलां थिएटर. पण अजून ज्यो सुविधा जाय त्यो दिवंक ते अजून शक्य जालें ना तांचे कडेन. सरकाराचे धंदे पळयात. लाखांनी मोडून सरकारान कला मंदिराच्या उक्तावणाक म्हूण हो नांवांचो बोर्ड केल्लो. घाई गडबडीत कला संस्कृती मंत्री मांद्रेकाराचें नांव श्रीचे जाग्यार कितें केलां तें पळयात. सरकारान आपल्याच मंत्र्याची लज बोर्डार वाऱ्यार घाल्या आनी त्या कला मंदिराचो कारभार शी म्हणपाचोच. फोंडेचो आमदार आनी राजीव कला मंदिराचो अध्यक्ष लवूच्या राज्याक मात कांयच खबर नाशिल्ल्या भशेन तो वागता. सगळे यत्न केले तो म्हणटा सगळे मुद्दम चल्ला. इतल्याचेर तो परत थंयचे डी फॅक्टो आमदाराचेर पावलो. 16-17 दीस तरी 15 तारीख पर्यंत जाले. एक थिएटर सुरू करून ते परत बंद करप म्हणजे लोकांचो रोष
जास्त ओडून घेवपाचें हें एक खंयच्यान तरी षडयंत्र चलता अशें म्हाका तरी दिसता. मॅक्झिमम 15 दिसांनी पेमेंट करून 15 दिसांनी केबल सप्लाय जावपाचो अशें तेन्ना एश्युरन्स आशिल्लें. पेमेंट करता पूण अजून पर्यंत तें कांय जालें ना. म्हणून खंय तरी म्हाका डावट येता हें कित्याक अशें चलना. सरकारान हेजेर गंभीर्यान दखल घेवन लायटीचें कनेक्शन दिवप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. दोनी फायली पेंडींग आसा, टेम्पररी कनेक्शन एज वेल एज परमनंट कनेक्शन. दिसाक 40,000 प्लस डिझल म्हणून जवळ 50,000 रुपया सुमार दिसाक जर फक्त 3 वरां खातीर खर्च करप, गव्हर्मेंटाचो पयसो फक्त वाट लावपाचें अशें कितें तरी चलना. थंय एक नॉन कॉपरेटीव मुवमेंट चल्ला असो तेतून एक हांव तरी इन्फ्लुअन्स काडटा. हांव पयलीं पासून म्हणटा की हांगा डिफॅक्टो आमदार खूब आसा, सरकार डिफॅक्टो आमदाराचें आयकता. मोठे मोठे नाट्य आनी संगीत कलाकार अंत्रूज म्हालान गोंय आनी महाराष्ट्राक दिले, मात त्या फोंड्याक कितली वर्सांच जाली स्टेज ना. आतां उबी केल्या ती कलाकार आनी रसिकांनी पांय दवरपाची ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. उपसभापती आनी सांत आंद्रेचो आमदार विष्णूची भलायकी सुदारता. मेडिकलांत 48 वरां तो दोतोरांच्या नदरेखाला उरतलो. ते उपरांतूच खंय सारको रिपोर्ट मेळटलो. रातीच्या परस आतां भलायकी सुदारल्या म्हूण विष्णूच्या घरकान्नीन प्रुडंटाक सांगलें. एंजिओप्लास्टीन ब्लॉक काडले, मात विष्णूचे प्रसाव खंय हल्ला ते जाग्यार येना. पुलवामातूय मातशें फ्लुईड मेळ्ळा. विष्णूचेर शेनवारा राती सावन जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. सध्या ताका व्हेंटिलेटराचेर ऑब्झर्वेशना खाला दवरला. विष्णूची घरकान्न अरुणा प्रुडंटा कडेन विष्णूच्या भलायकेचेर उलयली. भलायकी रातच्या परस खंय बरीच सुदारल्या. विष्णूची भलायकी हळूहळू सुदारता, मात 48 वरां दोतोरांचे ऑब्झर्वेशना खाला दवरले उपरांतूच सारको रिपोर्ट मेळटलो. सध्या ताचे प्रेसांव हल्ला ते खंय जाग्यार येना आनी ताच्या पुलमावात खंय मातशें फ्लुईड मेळ्ळा. विष्णूक शेनवारा राती अनिल होबळेच्या वाडदिसाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन जीव कासावीस जावंक लागलो म्हूण मेडिकलांत व्हेल्लो. जीएमसीत पावलो तेन्ना लिफ्टीक ताका आतां आयलो. ताचे 2 ब्लॉक सध्या एंजिओप्लास्टीन काडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.